म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजू इतलो फामाद आसलोलो, ताणें आपल्या निरप्यांक धाडले एका गांवांत वचपाक. समेरेकरांचो गांव तो. ताणें ताका नाकारलो आनी हे शिस्ताचे पळय आसलेले ते रागान बोल्ले. जेजूक येवन सांगलें ताणें. रागान ते आतां ताका जळून उडोवंक सोदताले. आतां आमचेय मदें तशेंच जाता न्हय. कोणेन तर आमकां नाकारलें जाल्यार आमी दांत किल्लूंक लागता, दाखयता म्हणटा आमी. रोखडोच आमकां राग येता आनी खूब जाणां आमी म्हणटा म्हज्यान म्हजो राग सावरांक जायना. धाकट्या गोश्टींक पर्यंत हांव रागार जाता रोखडोच, कित्याक हो राग भरलेलो आसा. ह्याच कारणाक लागून न्हय, पूण वेगवेगळ्या कारणाक लागून आमी रोखडीच रागार जाता. आनी रागार जाली की ना, हो उजो आमचे मदें पेट्टा तो दुसऱ्यांकूय लासून उडोवंक आमी सोदता. आनी हें पळयता आमी सगल्याक. पूण जेजू पळय कसो ताका रिस्पॉन्स दिता पळय तो पयलीं स्वता तांकां बोवाट करता, अशें करूंक फावना म्हणटात. दुसरे सुवातेर तो कितें करता, तो गांव सोडून दुसऱ्या गांवांत वता. आतां आमी कितें करूंक जाय? जेजू आमचे भितर आहा न्हय. आमी सगळें पळय अणभवता तितलें तोय अणभवता. तर आमी तें आमचेर दोतचें आसतना ताचेर दवरीत तर आमी भितरल्यान स्वतंत्र जाता, मोकळीं जाता, शांत जाता. कित्याक हो भार ताणें आपणाचेर घेतलेलो आसा आनी तो मागीर आमकां दाखयतलो कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय पळय तें. पूण हें घडोवन येवच्याक आमचो भितरलो संबंद मागण्याचो ताचें सगळें आसूंक जाय. आनी हें आमकां जेरोमान सांगलां, सांत जेरोमान, आमी ताच्या उतराचेर नियाळ करूंक जाय. आनी तो नियाळ केलो की ना, जेजूचें जिवीत आमी कशे भाशेन जिवंक जाय तें आमकां थिचूर मागण्यांतल्यान कळटा. तें आमी वेव्हारांत घालूंक जाय. वेव्हारांत कितें चलता तें आमी पवित्र पुस्तकाचेर आदारून नियाळ करूंक जाय. जेजून आमकां कितें सांगलां, तुमी खुबूच ताचीं उतरां जाणात जाल्यार हांव एकूच तुमकां सांगता. सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी अवजाच्या बारा खाला आसात ती म्हजी शिंयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हणटा तो आमकां समाधान करता. कसलें कितेंय आमच्या जिवितांत चलत तें आमी आमचे हस्तुकी करचें आसतना ताका सहकार करून करीत तर तें बरें जातलें. आनी पयले वाचपान अशेंच सांगलां, ह्या दोलबराच्या सर्वेस्पराक आमी जेरुसल्याक मेळटल्या आनी ती सगळीं जाणां ताचेशी येतात. दुसरीं राष्ट्रां लोक ताचेशी येतात हें शिकपाक. आनी आमी हिचो शिकोवन काडटा प्रत्येक मिसांतल्यान. मिसांत आयलें की ना, पयलीं स्वतेर जी पातकां आमकां आडायतात ती आमी कबूल करता आनी देवाचो आशिर्वाद मागता आनी ते आमकां तो बोक्षणें दिता, भितरल्यान नितळ जाता. तेन्नाच की आमच्यान ताच्या उतराचेर नियाळ करून तें आमच्यान पत्करूंक जाता. आनी हें पत्करूंक तो मागीर आमचे भितर येता कोमयांतल्यान आनी हें सगळें घडून हाडटा. हे भाशेन आमी ताची सारकी उदीक आनी उदीक जावंक शकता, जाता आनी उदीक खोलायन जावच्याक आमी हे प्रत्येक मिसान मागता. तर हे भाशेन आमचें सगळें घडच्याक सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उमटेन धरया. एकूच मिनट. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजूच आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान येता, कित्याक तो जावन आसा आमचें जिवीत. आनी हें जिवीत आमी ताचेच सवेन दवरया. प्रत्येक सुस्कार भायर सुट्टना आमची चिंतनां, भावना, चाल ह्या जिवितांतली ताचेर दवरली म्हणटत ताचें जिवीत आमी उदीक आनी उदीक जिवंक लागतल्या. कित्याक तो आमचें सवें येता आनी प्रत्येक सुस्कारान आमचें नाका जाल्लें पळय आहा तें काडून उडयता आनी बरें पळय तें ताचें आमचें सवें घालता. हो संबंद आमी ताचें सवें सदांच दवरया. चड करून रातची न्हिदोंक वता तेन्ना आनी सकाळची उठली म्हणटत आख्खी रात आमची मागण्याची जातली. आनी जशे भाशेन मोबायलची बॅटरी आमी चार्ज करता ते भाशेन आमी जेजून चार्ज जातल्या आनी ताचें जिवीत आमी उदीक आनी उदीक दिसाच्या सगळ्या वेव्हारांत आमी घालतल्या. हें सगळें घडोवन येवच्याक
आमच्या जिवितांत ताका समोर पळया हे भेटोवणी वरवीं आमेन.